फोंडा काँग्रेस नेतो राजेश वेरेकार हांच्या फुडाकारान सार्थक फाउंडेशन आणि विक्टर हॉस्पिटल हांच्या सहकार्यान शांतीनगर हांगा रुक्मिणी हॉलान फुकट मेडिकल तपासणी आणि ब्लड डोनेशन कॅम्प तांच्या बर्थडे निमतान तांच्यांनी राबयलो. म्हजें नांव विनोद गोविंद प्रभू चिमुलकर. आय एम अ सोशल वर्कर एंड एज अ योगा ट्रेनर. आतां हो जो कॅम्प जो ऑर्गनायज केल्लो आसा मेडिकल कॅम्प आनी आमचे फोंडेचे लिडर आनी सोशल वर्कर बाब राजेश वेरेकर हांच्यांनी ताचो आयज बर्थडे सेलेब्रेशन 53 चुकून ताका 54 ताणें पदार्पण केलें. सो हांव म्हजे तर्फे तांकां फूल फॅमिली तांचे वाडदिवसाच्यो खूब खूब शुभेच्छा दिता. तर राजेश वेरेकर अशें व्यक्तिमत्व आहा की थंड आनी सगळीं कामां लोकांची कशी जाय त्या पर्यंत वेवस्थीत करता. केन्नाच ताजेर एंगर असो ना. खंय एक तापटलो हें केलो तशें कांय ताजें उलोवप जायना. स्पश्ट उलोवप, स्पश्ट ताजें कार्य आसता. सो काल आमकां ताणें फोन केलो अशें आसा म्हणून आनी आमी एज अ टीम ऑफ सार्थक फाउंडेशन वी आर ऑर्गनायझींग अ मेडिकल फ्री चॅकअप फॉर द पीपल ऑफ गोवा. आनी आतां आमचें कार्य गोंया भायरूच चालू आसा. सो आमचो आयज जो मेन सुदेश नार्वेकर हो जो आसा तो आयज गोंया भायर आसा कित्याक तर आयज खंय तरी आमचो मेडिकल कॅम्प चालू आहा. सो तेन्ना ही जबाबदारी ताणें म्हजेर सोंपयली. काल बाब राजेश वेरेकारान म्हाका फोन केलो की ताजेर खंय तरी प्रेशर आयलो की सुदेश ना कशें जातलें. सुदेशान ताका म्हजो नंबर दिलो आनी आमी कॉन्टेक्ट करून काल मेळ्ळे आनी सगळी अरेंजमेंट काल बाब राजेश वेरेकर आनी तांची टीम जी आसा ह्या टीमीन सगळें सेट करून दवरलें. आनी ह्या आमच्या मेडिकल फ्री कॅम्पाक विक्टर हॉस्पिटलचे डॉक्टर्स नामांकीत डॉक्टर्स आयिल्ले आसा. तशेंच फिजिओथेरपी आयिल्ले आसा. बोन डेन्सिटी आसा. आय चॅकअप आसा. ब्लड शुगर, हाय BP, हेमोग्लोबीन, बोन डेन्सिटी हे सगळें बाब राजेश वेरेकारान तांकां फ्री दवरला फॉर द पीपल ऑफ फोंडा आनी भायले कोणी आयले जाल्यार फ्रॉम आवट. इवन आमचे पळयत जाल्यार आमकां मडगांवच्यान लोक आयिल्ले आसा. खांडेपार, उसगांव, सांखळे, मागीर बोरी, शिरोडा, सावड्डेच्यान लोक आयिल्ले आसा. कित्याक अशें कॅम्प दवरप म्हळ्यार खुबशे लोकांक दिसता की खंय तरी आपणें चॅकअप करप. सो आयज बाब राजेश वेरेकारान हें जितलो पळय अरेंजमेंट केला न्ही ताका हॅट्स ऑफ टू बाब राजेश वेरेकर. आज पळयत जाल्यार इतली गर्दी आसा हांगा की आमकां खंय तरी लोकांक मातशें भायर रावप म्हणचें पडटा. कित्याक तर आतां हो अवेरनेस जाल्लो आसा लोकांक की खरेंच खंय तरी आमी हेल्थाचेर आमकां लक्ष दिवपाक जाय. आनी दीस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. एकदां मनीस जर हेल्दी आसा ही कॅन डू एनीथींग, ही कॅन अचीव एनीथींग अशें आसा. सो हांव खरें मना पासून बाब राजेश वेरेकर हांचे धन्यवाद मानता की तांच्यांनी आयज आमचें सार्थक फाउंडेशन आनी इन कोलॅबोरेशन वीथ द विक्टर हॉस्पिटल आनी इतर आयज सगळे डॉक्टर आयिल्ले आसा तांच्या मना पासून धन्यवाद करता. मेडिकल कॅम्प तो मोस्टली वर्सान 2 फावटी करतात पण खास करून तागेले मिडियांनी हायलायट जायना कारण तो पब्लिसिटी करपाक पळयनाशिल्लो. सो लास्ट 20 इयर्स सोशल फिल्डान आसात, 10 वर्सां तो एक्टिव्ह पॉलिटिक्सान आसात. सो जातालें कितें की तो म्हणटा की आपल्या लोकांक कार्य केलें, मदत केलें की लोक आपल्याक पावतले मानतले अशें म्हणून. पण आतां जालें कितें लास्ट आमी 10 वर्सां पळयता की सोशल मिडियाचेर तूं आयलो अशें उलयता एक्चुली मेन मार्केटींग केले शिवाय तुगेले कामाचें लोकांक कळना तुजें कार्य कितें आसा तें. सो तागेले तेणी थंय हालीं सजेशन केलें की तूं हें मिडिया भितर हायलायट कर तुजें कार्य कितें आसा तें. तो स्वता काही वेळाक आपले धन्यवाद बिजी आसल्या कारणान स्वता फिल्डार पावनाशिल्लो पण ते कार्यकर्ते पावताले. पण ते लोकांक दिसती पडनाशिल्लें की राजेश कार्य लोकांक पावना म्हणून. आतां ताका इल्ली इल्ली समजोवपाक लागलें की आपल्यानी फिल्डार वचूं पडटा, दिसती पडचो पडटा म्हणून कार्य करता आसतना. तर खुबशे टायम आमी राजकारणी पळयलां की फिल्डार वचून बारीक बारीक काम करता, मार्केटींग व्हडलें करतात. पण व्हडलें व्हडलें काम करूनय बी केन्ना फिल्डार वचनाशिल्लो. पण आतां ताका जाणवपाक लागलें ते केले शिवाय आपल्याले सोशल वर्क व्हरचो ना म्हणून त्या निमतान तिणें हो एक काम केला. अलॉंग विथ लोकांक पार्टिसिपेट करून मिडियाकूय आपयला, लोकांक पावले बरें काम चालू आसा. आनी हातून हांगा दिसती पडटा की एक्रॉस द पॉलिटिकल लायन्स वेगवेगळे तशे लोक दिसती पडटात. ओके. आणि दुसरें म्हणल्यार तांणी हो मेडिकल कॅम्प ऑर्गनायज केला. आज तांचो बर्थडे पूण तांचे बर्थडेचे बॅनर्स आख्या फोंड्यान सद्या खंय दिसती पडटा. हय हाजे बद्दल
ताणें एक हांवें काल पयर उलयतना दिसली हांवें बड्डेच्या वेळार लावना ना हांव पळयलो आपल्यालोच एक खास मनीस बाब केतन बाब वाडेकार हालींच भायर पडलो तो तेज्या फाटीवर आशिल्लो फाटीं खायडी गेल्लो तो ताका जस्ट म्हयनोभर सादारण जावूं ना सो ते मनाक खंयचें दुख्ख आसा तेज्या लागून तेणी तिथे व्हडलेशें मार्केटींग करूं ना बोवाळ करूं ना एक थंडपणान एक लोकां मदीं कार्यकर्ता उत्सव मेळूं जाय म्हणून ल्हानपणान करून काडला ताणें. इवन लास्ट टायम तेणी दोतोर केतन भाटीकारा लागून आपली जे तेणी तांकां जी टिकेट घेवपाक जाय आसली ती तेणी सॅक्रिफायस केली आनी दोतोर केतन भाटीकाराक तेंच्यांनी दिली. तेच ताजें व्हडपण न्ही सगळे जाण राजकारणान आपले लोकांक दिसता घातली की आपल्याक टिकेट जाय झगडटा पार्टी फायटींग करतात पार्टीचें नांव वाडलें तरी ताणें घेवन ना आपूण व्हडलो भाव कसो केतनाचो व्हडलो गोंयांनी व्हडलोच तो व्हडलो भाव कसो रावून आपल्या सायडीन रावलो तसो आमी रामायणान राम म्हणटा तसो राम आनी लक्ष्मण म्हणटा तशें दोग जाण आशिल्ले केतन आनी राजेश तसो रायसान रामाच्या अवतारान सायडीन रावलो आनी ताका केतना फुडें काडलो न्हय बस म्हणून मुखार मागीर आपल्याक पळोवया म्हणून हें व्हडपण सगळे जाण राजकारण दाखयना हे ताणें दाखयलें कदाचित आनी ताजेच खंय तोखणाय करपाक वचून. या शिबिरान हेल्थ केअर सर्व्हिसेस, दोळ्यांची तपास, ब्लड प्रेशर, शुगर लेवल तपास, फिजिओथेरपी, बोन डेन्सिटी, कॅन्सर स्क्रीनिंग, किडनी डिजीजेस स्क्रीनिंग जाले. याबरोबर फुकट चष्मा वाटली. खूप लोक ह्या शिबिरान आपली तपास करून गेले. लोकांनी आपली खोशी उक्तायला आणि पोंडा काँग्रेस लीडर राजेश वेरेकार हांचे आभार मानले. राजेश वेरेंकार हो आमचो एक फोंडेचो सोशल वर्कर आनी तो लोकांक पावपी भुरग्यांक पावपी बूक दिता आनी असले कॅम्प तेणें हेजे पयलीं खूब पाटी केल्ले आसा आनी अशें कोविडा टायमार काम केल्लें आसा. फॉगिंग करता मस्किटो आनी अशें तो फोंड्याक बरें काम करता. इलेक्शनाक हे पाटी ताका चान्स आसा निवडून येवपाक आनी फोंडेचो आमदार जावं जाल्यार राजेशूच जातलो कारण राजेश फोंड्याक सोशल वर्क तेगेलें बरें आसा. कांय अशें आहा इलेक्शना टायमारूच येता आनी सोशल काम करता फोंड्याक. तसो राजेश आमचो बाब राजेश बाब तसो न्ही. राजेश पयलीं सावन जेन्ना पळय तो पॉलिटिकान भितर येयलो काँग्रेसीत जॉयन जालो तेन्ना सावन तो पळय काम करीत येयलो आसा. तो आजून कामूच करता. आमकां खूब बरें दिसलें ताज्या वाडदिवसा निमित्त त्यांनी जे हांगा मेडिकल कॅम्प दवरले न्ही आनी सगळ्यांक सोयीस्कर जे कितें तांणी दिलें पळय तें खूब आमकां बरें दिसलें आनी तांणी अशेंच करचें. सोशल वर्क तांणी पयले पासून खूब केल्लो आसा आनी आतांय तागेलो चालूच आसा आनी तांणी सगळो हाज्या मुखारय तांणी करचें आनी देवान ताजें आरोग्य बरें दवरचें आनी सगळ्या पब्लीक लोकांनी जे मेंबर आसा तेंच्यांनी ताका सपोर्ट करपाचें आनी ताज्या बरोबर सगळ्यांनी उबें रावपाचें हें इतेंच आमी देवा कडेन मागता. ताका पयलीं शुभेच्छा दिता ताका बड्डेचे मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे ताका. आनी तुमी केन्ना पासून वळखतात राजेश वेरेकाराक? जाले 30 वर्ष जाली. आमी तेंच्याच बिल्डिंगेंत रावता. तांच्याच बिल्डिंगेंत रावता. तांचें काम पळयल्यार तुमकां कितें दिसता कशें चलता तांचें काम? ते अगदी म्हणजे मनापासून काम करता अगदी थंयसर. सगळे फॅसिलिटीज दिता. ॲम्ब्युलन्स हे केन्ना जाय तेन्ना केन्नाय कोणी गेले जाल्यार ना म्हणना केन्नाय रोखडें काम करता तेंचें. तुमकां दिसता की तांणी जर बसले सपोज इलेक्शनान जर ते बसले तुमकां दिसता की ते निवडून येतले म्हणून? कोण? राजेश वेरेकर. हां शुअर येतले. शुअर येतले. शुअर येतले. तांचें काम कशें आसा? ओवरऑल काम कशें आसा? ओवरऑल काम बरेंच आसा न्हू. खंय केन्नाय आमी गेले जाल्यार आमकां केन्ना ना म्हणना केन्ना. कोणी आजूबाजूचे असले जाल्यार बरे हेल्प करता सगळे. बरो मनीस आसा. पयलीं आमी सोशल वर्क करून आयिल्ले आसा. 31 वर्सां जाले. पयलीं आमी रवी नायका वांगडा वावरलेले आसा. आमकां ती म्हणजे लोकांक हेल्प पयलीं आमी लोकांचें हें पळयता की लोकांक कशें मेळचें आमी खंयच्यानी हें करपाक शकता आमची कळ्ळें अशें. आतां सद्या राजेश वेरेकर हो सोशल वर्क करता. हय. तांचें काम कशें आसा? तांचें काम बरें आसा. म्हणजे तुमी हे लोक जमल्या ताजे वयल्यान तुमकां कळटलें न्ही ताजें कशें कितें कामाचें हें आसा तें पद्दत. आतां कितें आसा शेवटी लोक पार्टी पळयतात म्हणजे पार्टीचें कशें कितें हेज्या प्रमाणे लोक आपल्याले म्हणजे डिसिजन घेतले कळ्ळें अशें. पूण कितें आसा ताजो एक सोशल वर्क आनी ताजो लोकां कडेन टच बरो आसा. आज 10 वर्सां
जालो तो फिल्डान आसा. त्याच्या पयलीं तो अपक्ष रावल्लो, मागीर काँग्रेसीक रावल्लो लास्ट टायम 2022 तेन्ना 600-700 मताचो मातसो फरक जालो. नाल्यार तेन्ना तो एक चान्स आशिल्लो तांकां येवपाक निवडून. बाकीचे कार्य जर पळयलें जाल्यार कार्य कशें आसा कार्य तशें बरें आसा, त्याच्या बद्दल कांय दुबाव ना. कळ्ळें म्हणजे आज तुमी पळयतले लोक कशें कितें आसा तें हांगसर, त्या हेजेर तुमकांय कळटलें की बाबा तेजें कार्य कशें कितें आसा तें. म्हाका बरें दिसलें हांगा येवन, कित्याक खूब लोक ताका सपोर्टाक आसा म्हण. आनी तो बरो मनीस म्हण हांव जाणा, कित्याक हांव पयलींच्यान वळखता ताका. आनी तो बी केन्नाच्यान ताजे आदार कितें जाय जाल्यार तें म्हाका येवन पयलें सांगता, आपूण अशें करता तशें करता म्हण. ताणें सगळें जायते कामां केलें ताणें. आनी आमी केन्ना वयता ताजे फुडें कितें मागपाक बी सगळें कितें हें जाय, कोणाक कितें जाय जाल्यार तो सपोर्टाक आसा आमचे. आनी हांव जाणा की तो आमकां सपोर्ट करतलो म्हण हांव खात्री आसा म्हाका. चड करून फोंडेकारां फूल सपोर्ट. लिडर तेची पर्सनॅलिटी कशी आसा ताजी पर्सनॅलिटी इज व्हेरी गूड. आय लायक हीज पर्सनॅलिटी बिकॉज ही नोज द वे टू रिस्पेक्ट पीपल. He knows how to respect, how to talk, very soft manner. People think that he's soft corner, but he's soft, but he can do everything. That I know. in terms of leadership skills. Huh? In terms of leadership skills. So as a leader, how is this personality? As a leader, he is good. He is good in leadership because I also work under him. ते आता सध्या हाली मॅक्झिमम समाज कार्य जे कोण करता ते मेडिकल क्लॅम्प जावं कितें तेंचे कडेन कितें जाता जावं भुरग्यांक वह्या पुस्तकां वाचपाचें आसता तें काम ते चालू आसा. तुम्ही म्हाका सांगा, तुम्ही सध्या राजेश वेरेकराक केन्ना सावन वळखतात? हांव सांग ताका तो ल्हान आसना, म्हणजे हांव सिनियर, ताजे फादर बिदर आमी सादारण म्हाजे पेक्षा मातसो व्हड. आनी पयलींच्यान आमचें तशें रिलेशन आसा. गांवांक म्हणटकीर असतात न्ही, तुमच्या गांवचो तो? आमचो गांवचो. आतां तो हालीं शिफ्ट हांगा जाला. आतां तो शिफ्ट जाला, आतां तुमी पळयलां की तो सध्या तेजें काम चालू आसा. तेजें हय. तेंची म्हाका थोडक्यान मातशें सांगता की तेंचें काम कितें दिसता? काम म्हणल्यार तेचें आतां समाजीक हितून तो कसले कॅम्प दवरता भुरग्यांचे पुस्तकाचे, जावं कोणाकूय केन्ना तेजी आमचे एम्बुलन्स जावं आनी हें करून लोकांक कसली आपल्या कडेन हेल्प जाता ती करता. दिसता की तेणी इलेक्शनाक बसचें म्हणून? कोणाक इलेक्शनाक कोणाक हांव दिसतलेंच न्ही ताका. कितें दिसता तुमी आतां तुमी म्हणटा की तेंकां ल्हान आसतना सावन पळयता. हय आतां ती ल्हान आसतना सावन पळयता म्हणजे तेंचें आतां काम कितें करता तें पळयलां. तें सगळें जर पळोवन दिसता की तेणी इलेक्शनाक बसल्यार निवडून कितें कशें पळय, निवडोवपाचो प्रश्न वेगळो. इलेक्शन रावप आनी मतां कितें पडटा तें तेजे हेजे प्रमाण मेळटलें. आमी थरयलें म्हण फाल्यां हांव एक मत मारतलो म्हण हांव सांगून तो निवडून जालो हांव सांगूंक शकना. कित्याक इलेक्शनाक टायम आसा, 7-8 म्हयने आसा. 7-8 म्हयन्याक कितें कितें घडोवंक शकता हें आमी कांय सांगूंक शकना. तेजें हें आसत तो अमकांच येतलो, तेजें कार्य आसा, तेजें कार्य आसा सगळें, तेजें सगळ्याचें कार्य आसा. सगळें पळोवपाक गेल्यार सगळे लोक आपले आपले परीन कार्य करीत आसा. तो आपले परीन तो काम करता, सगळे आपले आपले परीन काम करता. आतां हेजें तेजें अशें सारकेंच आमकां सांगूंक शकना न्ही. फाल्यां इट डिपेंड्स अपॉन ते कशें कोणाक वावुरता, कशें कोणाक हेल्प करता तेजेर आसता. फाल्यां हांव तेजो क्लोज म्हणून हांव तेजें चडूय हें सांगूंक शकना. तशें आसता न्हू तें. फाल्यां जनरल कोणाचें मत तें हें मताचेर निवडून आसता. म्हाजें मत हांवें तेका दिलां कित्याक तो आमकां शेजारी, आमचो नेबर, ताका लागून तेजें हें बरें आसा आनी तेणें ट्राय करचें. मेन मोटीव म्हणजे लोकांक एक अवेरनेस करपाक लोकां मदीं की रेगुलर हेल्थ चॅकअप करपाक जाय. आनी आजचे जे आमचे फास्ट जिवनशैली आसा, आमची लायफस्टायल बदल्ल्या, आमचो स्ट्रेस वाडला, आमचें खाणें पिणें बदललां. ताका लागून प्रत्येकान रेगुलर हेल्थ चॅकअप करप हें अत्यंत गरजेचें आसा. कित्याक आज न्ही
मेडिकल डेव्हलपमेंट खूब जाल्लो आसा आनी जर आमकां कितें रोग आसा कसली जर सिकनेस येता ताजें जर डायग्नोसीस इन एडवान्स जालें योग्य वेळार जालें जाल्यार ताका ट्रिटमेंट वा सगळ्या रोगाचेर ट्रिटमेंट उपलब्ध आसा. सो लोकांनी रेगुलर हेल्थ चॅकअप करचें आनी आज जे आमी वेरियस डॉक्टर्स एक्सपर्टीज डॉक्टर्स हांगा हाडल्या जशें बोन डेन्सिटी जाता कॅन्सर स्क्रिनींग जाता आमी किडनीचे फंक्शन टेस्ट ब्लड टेस्ट दवरल्या आय चॅकअप दवरला फ्री स्पॅक्टिकल्स दवरल्या. सो अशे वेगळ्यो वेगळ्यो सगळ्यो एक्सपर्टीज आज आमच्या ह्या हॉलान एका वेळाचेर एका जागेर आमी फोंडेकारांक उपलब्ध करून दिल्या. आमी एक अशें थरयलें की हो जो आमचो आमी बर्थडे सेलिब्रेट करता तो आमी बॅनर फ्री करया म्हणून. आतां आमचे बॅनर लागल्या ते फक्त कॅम्पा पुरते लागल्या पूण तुमकां एकूय म्हाका विशीसाचो बॅनर दिसतो ना. आज 5 जून वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे आनी हें एक म्हाजें एक अशें योगायोग म्हणपा जाय की म्हजो बर्थडे आसा तो वर्ल्ड एनवायरमेंटच्या डेच्या दिसा येता 5 जून. तर एक आमी मॅसेज दिल्या की आमी राजकारणी नाल्यार कोणेनूय जर आपलो वाडदिवस साजरो हो बॅनर लावनूच करपाक जाय असो ना जाल्यार बॅनर फ्री फ्लॅक्स फ्री प्लास्टीक फ्री असो बर्थडे आमी सेलिब्रेट करूंक शकता. आमी जास्त भर दिलो तो डिजिटल मिडियाचेर दिलो डिजिटल प्लॅटफॉर्माचेर दिलो प्रिंट मिडियाचेर दिलो अश्यो आमी विशीस दिल्यो लोकांकूय त्याच मिडिया मार्फत आपयले आनी ही एक मॅसेज की आमी प्लास्टीक कमी वापरप फ्लॅक्स कमी वापरप. फोंड्या प्रामुख्यान आज जशें आमी हांगा हेल्थ चॅकअप कॅम्प दवरला आज आमचे कडेन आमच्या हांगा डिस्ट्रिक्ट सब डिस्ट्रिक्ट म्हणजे ID हॉस्पिटल सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल फोंड्यान आसा बरें 220 बेडेड हॉस्पिटल विथ बेस्ट ऑफ द इन्फ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड टू सिवील म्हणजे बिल्डींग बाकीच्यो ज्यो कितें इन्फ्रास्ट्रक्चरल थंय सगळे उपलब्ध आसा. म्हणून हेल्थ इक्विपमेंट्सांक थंय अभाव आसा. जशें सिटी स्कॅन इक्विपमेंट ना. सिटी स्कॅन नासल्या कारणान खूब फावट सगळे जाण पेशंटांक रिफर करता GMC नाल्यार हॉस्पिशोन. सो हांगा हॉस्पिटल हें रेफरल हॉस्पिटल कशें जावन पडलां. हांगा ब्लड स्टोरेज ना त्या खातीर सर्जरी मेजर जायना. सर्जरी जाता त्योय बी खंय 8 ते 4 ह्या वेळा मदींच जाता. जर कसल्यो एक्सिडेंटल सर्जरीज आयल्यो एक्सिडेंटल कितें इमर्जन्सीज आयल्यो जाल्यार त्यो सर्जरी हांगा जायना. आनी जेन्ना पेशंट ट्रान्झिटान वता फोंडेच्यान मडगांव नाल्यार फोंडेच्यान GMCन पणजे तेन्ना इन दॅट ट्रान्झीट पिरियड आमी पळयलां की खूब जाणांच्यो डॅथ जाल्या लोकांचे प्राण गेल्या. सो ह्यो हांगा पयस जावपाक जाय. आज हांव आयच्या दिसा CMाक अपील करता की जेणेन बायपोल इलेक्शना कडेन आमकां येवन सांगिल्लें की आपूण सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान अपग्रेड करतलो ते तेणें प्रॉमीस फुलफील करच्यो अशें हांव तांकां आज म्हाज्या ह्या वाडदिवसाच्या दिसा पूर्ण फोंडेकाराच्या वतीन तांकां अपील करता की एक CT स्कॅन मशीन ब्लड स्टोरेज आनी पूर्ण वेळ सर्जरी जावपी OT फंक्शनल OT 24/7 फंक्शनल OT फोंडेच्या नागरिकांक उपलब्ध करून दिवचे हे हेल्थ सेक्टरान. आनी खुबश्यो अभाव आसा त्यो आज हांव उलयना तुमकां जाय जाल्यार सांगता. खुबशे अभाव मार्केट कॉम्प्लेक्स जाचें टेंडर जालें पूण आज वर्क ऑर्डर दिल्या कॉन्ट्रॅक्टराक पूण तें काम चालू जायना. कित्याक जायना जाल्यार वर्क ऑर्डर पावसाच्या तोंडार दिली. दुसरी गोश्ट आसा वेंडर जे थंय आसा तांकां रिहॅबिलिट करपाक आज म्युन्सिपालिटी कडेन प्लॅन ना. सो आजून तांकां रिहॅबिलिट केल्लें ना. सो कॉन्ट्रॅक्टरान आपले रेफ्युजल दाखयलां काम चालू करपाक. तो म्हणटा आपूण काम चालू करूंक शकना कित्याक तुमी आपल्याक हिंड्रन्स फ्री सायट दियात. आज थंय हिंड्रन्सीस खूब आसा. कॉन्ट्रॅक्टर काम कशें चालू करतलो. आतां पावस आयलो ही एक प्रॉमीस CMाची आसली ती बी ताणें फुलफील करची. फोंडेचो बस स्टँड जालो तो फोंडेच्या भायर जालो मडकय मतदारसंघान येता तो. आनी फोंड्यान जो पयलींचो बस स्टँड आसा तो आतां बस स्टॉप जाल्लो आसा. म्हणजे बसी येता रावता पॅसेंजरांक घेता वता आनी अर्दोसो बस स्टॉप जो आसा पळय फोंडे बाजारांतलो तो वेंडर्सांनी ऑक्युपाय केल्लो आसा. तो बसी घालपाक मेळना भायर काडपाक मेळना त्यो रस्त्यारूच रावता आनी ताका लागून दादा वैद्य चौकाचेर सकाळीं स्कूल टायमिंगाचेर दनपरां स्कूल टायमिंगाचेर सांजचे स्कूल टायमिंगाचेर ट्रॅफिक कंजेशन जाता. सो ताका लागून एक आमकां ट्रॅफिक मॅनेजमेंट प्लॅन जाय. हाजी घोशणा ह्या सरकारान केल्ली 10 वर्सां पयलीं. हांव फोंडेकारांक याद करून दिता की 10 वर्सां पयलीं ट्रॅफिक मॅनेजमेंट प्लॅन सुदीन ढवळीकारान हांगा प्लॅन लॉन्च केल्लो. तो जेन्ना म्हाका दिसता ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आशिल्लो तेन्ना 100 crores ट्रॅफिक मॅनेजमेंट प्लॅन
तो खंय गेलो हें कोणाकूच खबर ना. तेजो आतां शोध आमी लावचो पडटलो की तो ट्रॅफिक मॅनेजमेंट प्लॅनाचें कितें जालें, खंय पावलो तो ट्रॅफिक मॅनेजमेंट प्लॅन. तो ट्रॅफिक म्युन्सिपाल्टीन प्रत्येक फावट म्हणटा आमी पे पार्किंग करताले. खंय आसा पे पार्किंग? वॉट इज युअर स्कीम फॉर पे पार्किंग? हाव यू आर गोइंग टू डू पे पार्किंग? काय ना, फक्त घोशणा करता. दीस गव्हर्मेंट हें गव्हर्मेंट फक्त घोशणा दिवपाचे, फॉल्स प्रॉमिसीस दिवपाचें गव्हर्मेंट जाल्लें आसा. पळय, आमचो काँग्रेस पक्ष बळकट आसा, आमचे ग्रासरूट लेवलाचें काम चल्लां. फोंड्यान परिस्थिती बरी आसा. म्हाका दिसता फोंड्याचेंच हांव उलयना, पूर्ण गोंयान आज भाजपाक लोक कंटाळलेले आसा. सो म्हाज्या मता पेक्षा तूं ह्या लोकांचें मत जाणून घे की ह्या लोकांक कितें दिसता, आनी जें ह्या लोकांक दिसता, सामान्य जनतेक दिसता, तें 2027 जातलें. आनी तें जर जालें जाल्यार काँग्रेसचें सरकार 27 आसतलें. तुम्ही पळयतात GNH. दाने दाने में आरोग्य प्राप्तिरस्तु, दाने दाने में सौभाग्य प्राप्तिरस्तु. अमृत जैसा इसका स्वाद, ये है पौष्टिकता का प्रसाद. कण कण में पंचामृता, रग रग में पंचामृता, तन मन में पंचामृता, देश भर में पंचामृता, घर घर में पंचामृता प्राप्तिरस्तु. शुद्ध भी, स्वाद भी, सेहत भी. पंचामृता खाओ, हेल्थी जियो.